पब्लिक रोड तुम्ही वापरता, पब्लिक वाय शूड दे शूड सफर जावंक जायना न्हू सर. तुम्ही वापरता, तुम्ही कंट्रोल मायनिंग करपाक आमचे कांयच हरकत ना, पण तुम्ही ते लेवल मेंटेन करपाक जाय. हे अशें जावंक जायना फुडें. आनी आतां फुडें आतां फेस्टिवल आहा, सगळी फेस्टिवल आहा, रक्षाबंधन आहा, आमचे कमी आसा, मागीर चवथ आहा. टोटली बंद जावपाक जाय, टोटली बंद. ट्रान्सपोर्ट आहा त्याचं रिझोल्युशन पास झाला की चवथीक आतां पळय तुमचो जर स्मुथली जर सिजनाक ट्रान्सपोर्ट चलोवंक जाय न्हू, आतां तरी मातशे लोकांक त्रास दिवं नाका. पयलीं पळय त्या टायमार फाटले तेन्ना सर तुमी चलय नासले पावसान, पोरच्यान तुमी स्टार्ट केले पावसान चलोवप. पयलीं कितें आसलें आतां पळय हो रोड तुमी यूज करता तेन्ना ती इतकी तरी सेफ मेळटाली, आतां मेळना. इतली काळजी तरी घ्या की तो क्लीन आसपाक जाय म्हणून. ते घेयना तुमी. थंयसरले सालमानसचो रस्तो आसा, वो पब्लीक रोड जो आसा वो आयज वेदांता मायनिंग कंपनी ही ट्रान्सपोर्ट करपाक वापरता. आनी जो तेंच्या व्हेहिकलाक लागून जो रस्तो जो मडी जाता हेजें इन्स्पेक्शन करपाक आमी हांगासर येयल्ले. सांगपाचें की 5 ऑगस्टाक तांकां आमी आमच्या एडवायजाचेर डेप्युटी कलेक्टरान तांकां नोटीस काडलेली की जो पब्लीक रोड आहा तो तुमी क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करा म्हणून. आनी ते 15 दीस जाले तरी त्या ह्या कामाक तेंच्यांनी हात घालूंक ना. म्हणून आमी आयज स्वता इन्स्पेक्शन केलें विथ पंचायत आनी आमचे सरपंच, एक्टींग सरपंच आनी सगळी पंचायत बॉडी. आज आमकां अशें दिसलें की जे पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ते तेंच्यांनी कांय पाळूंक ना, आनी न पाळ्ळ्या मुळे लोकांचो उद्रेक आहा तो वाडलेलो आसा. ताका लागून आमकां हांगासर येवचें पडलें. आनी आडयली जाल्यार ते म्हाका पुलिशेन व्हरताले आनी धमकयताले. म्हाज्या कडसून अंडरटेकिंग सुद्दां घेतलेली आसा, पण हांव भिवंक ना. कित्याक थोडे दीस भियालो, पण म्हाका डॅडीचो बीन भंय आसलो. कित्याक हांव करता पळय ते तो म्हाका म्हणटा लुकसाण जाता ती जावं, पण कित्याक आमी करतले मेहनत आमची, आमी रक्त ह्या भाटान गळयतले आनी आमी कित्याक करूं. म्हाका हे फुडल्या पिळगेक दिवंक जाय. जाता तितके पिळगेक हे भाट आज्यान म्हाज्या भाऊन घेतला पळय ते फुडल्या पिळगेक पळोवंक जाय. हे चिकल आतां मुद्दम ते दिसा हांवें 3 कंप्लेनी दिला. 6 ऑगस्टाक 2026 पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डेप्युटी कलेक्टर आनी मायनिंग डिपार्टमेंट पणजे तिगांकूय दिल्ले. सद्या म्हाजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इन्स्पेक्शन जाला. प्रथम सर तेणीन सगळ्याक ताका भोंवडलो, बांय बीन सगळी दाखयली, चिकल सकयल वयता तो दाखयलो, काजीं कडेन थंय चिकल सोडटात ते दाखयले. तांकां वयल्यान सांगलेलें हांवें तुमचो चिकल म्हाज्या हितून येवं नाका, तुमकां होल मारून तेतून सांठया, पण म्हाज्या हितून डर्टीपणी म्हाज्या हितून येवं नाका. कित्याक म्हाका खूबच त्रास जाता. आनी हांव जेन्ना मनाच्यान सांगतालो तेन्ना कोणूच आयकनासले. आतां हांवें जेन्ना पेपर वर्क केलो तेन्ना तेंचे दोळे उगाडले. आमदाराचे उगाडले, आमच्या पंचायतीचे उगाडले आनी गोव्हर्मेंटाचे उगाडटले अशें हांव आशा बाळगता. आनी म्हाका तोडगो दितलो, म्हाका सेफ करतले ते हांव पळयता. म्हाका फक्त एग्रीकल्चरान खूब मनानसून उमेद आसा आनी हांव करतलो. तरी आडयता मिडिया थ्रू गोंयान सांगतलो सगळ्यांक. जेन्ना म्हाका कॉल येयलो कोणाचो हरशी भाडें आसलें, हांवें भाडें बीन कॅन्सल केलें. आनी जेन्ना आमदारान जर गाडी आडवी घातला तेन्ना म्हाका बरें दिसलें. तेणी आयज डायरेक्ट घेवन गाडी आडवी घातली. म्हणजे हरशी कोण ते दिसा हांगा आमच्या लामगांव वयर माथ्यार हे येवपाचे आसले कोण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, तेंच्यांनी हांगा 10:30 सुमार रस्तो चकचकीत केलो. हांव म्हटलें आयज अशें कितें जातलें, मदींच रोड चकचकीत कित्याक. पळयत जाल्यार हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण तरी शामील आसा, हे कोण तरी तांकां सांगता. तांकां रोड कसो चकचकीत, तुमी चलयता मरे चलया मरे, चलयता तुमकां कळोंक जाय, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीकूय कळोंक जाय. हे तेतून कोण तरी मिलजूल आसा, कोणाक तरी भायल्या भायर हप्तो सुट्टा म्हणून हे सांगता. तांकां तशें ते दिसा चकचकीत आसलो रोड. मागीर जेन्ना वयतूक आमी सारमांचेर वचून रावले, बाबा हांकां दाखयतलो, फिल्डार येवन दाखयतलो म्हाज्या कितें जालां तें. जाल्यार आमी थंय वाट पळयताले, हे खंय नाच जाले. 3 सुमार परतून ट्रान्सपोर्ट चालू.